प्रेजेंट जे काम चालू आसा पळय ह्या लोकांनी सगळ्यांनी आपापल्या घराचो जागो आनी जेन्ना आपली घरां बांदल्या पळय तेन्ना रेल्वे कडल्यान तांच्यांनी प्रॉपर रितसर एप्लाय करून एनओसीज बी घेवन बांदलेल्यो. सो जेन्ना गव्हर्मेंट खंयसर चलता किंवा लॉ एंड ऑर्डराचेर उलयता जाल्यार तो कायदो दोगांकय लागता. फाल्यां जर रेल्वे जर स्वता कितें जर बांदता जाल्यार तेंच्यांनी बी तेंचे कन्सेंट घेवचे पडटले आनी ते जर तुवें घेवंक ना आनी इनस्पायट ऑफ लोकांनी वचून ट्रेसपासिंग म्हणून कंप्लेंट जे रजिस्टर केल्या तेचेर कलेक्टरान किंवा डायरेक्ट ऑर्डर काडल्या की काम जावंक जायना तरी आसतना काम जाता म्हटल्यार गव्हर्मेंट जे प्रेजेंट गव्हर्मेंट जे बीजेपी सरकार आसा पळय हे इनसेन्सिबल सरकार आसा जेका कायद्याचे कांयच पडलेले ना. एक तर रेल्वेज आसा ते बीजेपी केअर करना जे गव्हर्मेंट आहा तांकां केअर करना किंवा गव्हर्मेंटाक लोकांचे पडलेले ना. हे दीस इज व्हेरी क्लियर सायन. सो हांव परत एकदां मागता हे जे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसा पळय कितें जर वयर सकयल जावच्या पयलीं हे प्रॉपरली रितसर जावचें. कित्याक लागून लोकांचे हार्ड वर्क हार्ड अर्न करून गेले पयशे आसात. इट इज नॉट ओन्ली 1 मीटर और 2 मीटर जे एक्वायर केले ते लेफ्ट इंडियार जायना त्याचे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पर्यंत थंयचो प्रॉब्लेम्स जातात. म्हजें नांव विल्सन गोयस. सो आमी हिंगा कितले फाटी कंप्लेन करीताय आनी आमी दिसान येताय दिसान तेंगे काम बंद आसता. हे आमगे एरिया कांय काम करनाय आनी रातीन येता हें सगळें डंपिंग चालू आसता हेंगे. सो हेजेर कितलें आमी सगळ्यांचो हें धाडलो आहा पूण तरी पूण आजून कोण एक्शन घेयनाय. आमी एक वॉलो बांदता जाल्यार ते रोखडे एनओसी सोदताय आनी कितें सोदताय जाल्यार आमी इतली हें घायलो आसतना हिंग कोण कितें एक्शन घेयना. सो आमी कोणा सांगपाचें. तुम्ही पळयलेलें आसा की परत रेल्वे जे हुकुमशाहीचो राज जो रेल्वे इज एक्टिंग लायक एन स्टेट विथ इन द स्टेट म्हळ्यार कितें रेल्वे हॅज पावर बट गव्हर्मेंट हॅज नो पावर. आयज पळय प्रायवेट प्रॉपर्टीन पळय काम चलता पळय सगळे मटेरियल डिपॉझिट केला. आतां तो रिटेनिंग वॉल पळयलो जाल्यार ती वॉल खंय आसा आनी हो रस्तो खंय देंवला तो पळय ही लायन पळय म्हणजे डिमार्केशन ना. हिंगा मंदिर आहा टेम्पल तेजे वयल्यान फातर माती सगळे पडलेले आहा. कांय तेका हें ना रिस्पेक्टूय ना. गांवच्या लोकांक रिस्पेक्ट ना. आतां हो एक्विजिशन पळय जाल्लो पयलींचो एक्ट लँड एक्विजिशन एक्ट 1894 अंडर दॅट एक्ट एक्विजिशन जातालें आनी तो एक्ट आदलो म्हण ब्रिटिशाचो कायदो म्हण कांय कंपेन्सेशन मेळना म्हणून न्यू कायदो पास केलो की रायट टू फेअर कंपेन्सेशन एंड ट्रान्सपरन्सी इन लँड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 पास जालो. आतां ह्या एक्टा भितर लोकांचे कन्सेंट घेवचे पडटा. कन्सेंट घेतले उपरांत कंपेन्सेशन एज पर द मार्केट व्हॅल्यू इंटू 4 जाता. आतां ह्या लोकांनी कन्सेंटूच दिवंक ना. एक्चुअली कन्सेंट पळय आहा तो ह्या खंयच्याच लोकांनी दिवंक ना वेलसा लोकांनी. पूण जबरदस्ती एक्टाचो उल्लंघन करून आयज काम चलता. हांव ब्राझील गेल्लो आनी तिना जेन्ना आमी डिस्कशन करताले लँड डिस्प्युटाचेर देर इज अ कंट्री कॉल्ड एज गायना इन साऊथ अमेरिका. जेन्ना एक्विजिशन जाता सरकार पळय आहा तो लोकांच्या दारार येता. कित्याक सरकार डेव्हलपमेंट हाडटा लोक हाडना. सरकाराचे बिझनस आहा. सो जेन्ना सरकाराचे बिझनस आहा सरकार लोकांच्या दाराक येता आनी म्हणटा बाबा आमी पळय अशें करता आमी एक प्रोजेक्ट हाडटा तुका कितें जाय. थिंगा कितें जाता थिंगा लोक कन्सेंट दिता आनी त्या कन्सेंटान भितर लोक म्हणटा आपणाक घर जाय आपणाक भाट जाय आनी खंयचे एज पर देअर कन्विनियन्स म्हणून सरकार पयशेय दिता घरय बांदता आनी भाटूय दिता. पूण हिंगा पळय पत्ते हिंगा कायदो आसूनय कायद्याचें उल्लंघन जाता. रेल्वे जाय तशें येता. सर्वे प्लॅन ना 114 फॉर्म ना डिमार्केशन ना कांयच ना. आनी लोक अजून पासून फ्रॉम 2016 टील डेट अजून पासून ऑब्जेक्शन दिता खंयची डिपार्टमेंट एक्शन घेयना. म्हणून सरकार आनी कसलो सरकार. आयज हांव गांवच्या MLA उलो मारता तूं खंय भेरो कुड्डो जालोलो आसा. तुका जेन्ना जेन्ना इगोर्जेची भाट सोदता तेन्ना थिंगाय दिश्टी पडना. साकवाडे जेन्ना भुटानी प्रोजेक्ट येता आनी मेगा प्रोजेक्ट येता तुकाय तेन्ना कांय करपाक जायना. हजार 100 कोटीचे जेन्ना गॅम्बलिंग चलता दुसरी स्टेटीचे पुलीस येता तेन्नाय तुका कांय खबर ना.
फेक कॉल सेंटर चलता नागोवपाक थिंगाय तुका खबर ना, कांयच खबर ना. मग तुका कितें खबर आहा तर फकत गॅम्बलिंग करून युथांक काबार करपाक. पण आयज हे इतले पळय डिस्ट्रक्शन जालां वेलसांव. तूं खंय आहा? तूं गांवचो MLA न्हू, या तूं फकत कोर्तालीचो धाकट्या वॉर्डाचो MLA म्हणून. तुका हे 5 विलेजन कितें चलता तें तुका कांय खबर ना. पण यो आनी पळय, तुका खबर ना जाल्यार आमी तुका दाखयता. हे प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन येवन लोकांचे ट्रस्पास करून, क्रिमिनल ट्रस्पास करून काम चलता. आनी हे चलना कितें म्हण खंयचीच डिपार्टमेंट चलना. डेप्युटी कलेक्टर खंय आहा, कलेक्टर खंय आहा, मामलेदार खंय आहा? हे कित्याक चलना? कंप्लेन दिवनी कित्याक एक्शन ना? सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक, हे दीस इज गॉन ओवरबोर्ड. तशें जाल्यार आमकांय दी मरे परमिशन. आमी फाल्यांच घर बांदता हिंगा विदाउट 114 फॉर्म, विदाउट सर्वे प्लॅन, विदाउट पेपर्स सगळे आमी बांदता मरे फाल्यांच्या भितर घरां हिंगा. जाय थंय हिंगा बांदता. मागीर तुमी डिमोलिशनाक येनाका अशें आसा जाल्यार. सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक की जे हे पळय इलिगल चलता ते कायद्या भितर तरी करा मरे. हे चलना कितें, जाय थंय कितेंय चलता म्हणजे सरकारांनी कित्याक जाय, कायदोनी कित्याक जाय, सगळें बंद करा मरे. कोणाक जाय थंय बांदुनी आनी लोकांक हावुनी कितें हावपाचें आहा. आयज 29th of November 2024 आमी हे मळो हे वाठारान आमी पाली विलेज ज्युरिस्डिक्शन हे वेलसांव पाली सोर्सी पंचायतान पडटा. आनी आमी हिंगा आतां 1-1.5-2 म्हयने जाले हे हिंगा जायतो हिंगा बोवाळ जाला. बोवाळ कित्याक जाला? आमी करना. आमचो गांव सारको शांतिकायेचो म्हळ्यार दीस आनी रात हिंगा रेल्वेचें काम चलता. साउथ वेस्टर्न रेल्वेन हिंगा क्रिमिनली ट्रेसपास करून हो गांव आपणाच्या कब्जान घेयला. आनी हिंगा हो गांव बरो गांव, शांतिकायेचो गांव आसलेलो तो आयज आमचो हिंगा लोक 25-30 घरां आहा ती तेंचे रात तेंची काबार केल्या. दीस आनी रात हिंगा व्हेकल वयता, हिंगा वर्कर आहा, अनऑथोरायज वर्कर आहा. आमच्या पंचायतीनूय उलो मारलो. आमची लास्ट मिटींग जाल्ली कलेक्टराक की हेंकडे टॅग आसपा जाय म्हूण सगळे लेबर हिंगा येता ते कामां. कित्याक आमगे बायल भुरग्यां आहा लोकांची हिंगा, आमची हिंगा भुरगीं भोंवतात, भुरगीं भोंवता हिंगा. आनी कोण त्या टीम एशी तेशी लोक भोंवतात. अनऑथोरायज्ड हिंगा पुरो हिंगा लायक दीस एरिया इज अंडर अ सीज बाय द रेल्वेज. आमी 6 तारखेर कलेक्टराक सावन एक मिटींग घेयल्ली मारगांव कलेक्टरान आनी थिंगा एक डिसिजन घेयल्लें ही पर्टिक्युलर सर्वे नंबर 18/1 हिंगा कसलें काम चालू उरचें ना म्हूण. But subsequent to that meeting, which was also attended by our Honorable Member of Parliament of South Goa, Captain Viriato, by the Deputy Collector, Revenue Department, and the Mamladar, and so many other officials, including RVNL, that is the contractor of the South Western Railways, it was decided that there won't be any work that will be executed. Today we are in a state of shock. Kityak Iga Choila on my left hand side, it looks as if it's like a war zone. Ing sogli akoto hill cutting zala. Much fatlan ek amchi point aha. ती पुरयल्या पायप गायले आनी उदक आरपार वचपाक तें देखून ब्लॉकेज जाला. आनी हो जागो प्रायवेट आनी हे आमचे लोक तेणी स्थानीक लोक आहा तेणी कंप्लेन केल्लें. म्हळ्यार डिस्पायट दॅट and despite this letter which I will share with the media, which is addressed to the collector, to the superintendent of police south, to the deputy collector, to the Mamladar Murmugaon, to the Sarpanch, to the village, to the police inspector, and to the inspector of survey and land records, no action has been forthcoming from almost all the authorities.